ते राखून दवरूनच तांचे खंयचे कल्चर जे आसा जावं खंयची सोसायटी आसा ताजी वाड आसा. खंयचे आतां आमी इतले सगळे लोक पणजे रावता, मडगांव रावता, वास्को रावता आनी आमी म्हणटा मायनिंगान थंय हाजेर मायनिंग जावं खंयचोय डेवलपमेंटान रानाचेर इफेक्ट जाता, आमकां खंय फरक पडटा. पूण लोकांक कळना जे आमी नळांतल्यान उदक येता, आतां मडगांवकार जावं वास्कोकार जे आसा तांकां साळावले धरणांतल्यान उदक येता. 60% वयर नेत्रावळी अभयारण्यांतलें उदक जें आसा तें 60% वयर जें उदक आसा तें साळावले धरणाक पावता आनी थंयच्यान उदक जें आसा तें आमकां मेळटा. सो जर आमकां त्यो जागे राखून दवरुपाक जाय जाल्यार थंयच्या लोकांक जो आसा तो एम्प्लॉयमेंट जावपाक जाय जनरेट, नाल्यार लोक कित्याक राखून दवरतले रान. म्हणजे ही इको टुरिझम हे फक्त प्रबोधन न्ही तर ती काळाची गरज जाल्या. काळाची गरज सामकी. कारण आमकां उदक पिवपा खातीर उदक जें सगळ्यांत इम्पॉर्टंट तें पिवपा खातीर रानां राखून दवरप गरजेचें. आनी ताका लागून ट्युरिझम जो आसा त्या भागांनी वता जाल्यार आमी ते पोल्यूट करपाक शकना. कारण तेंच उदक आमी फायनली पितले जाल्यार तें रान राखून दवरपाक थंयच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंटाची गरज आसा. आनी ताका लागून इको टुरिझम हें ह्या भागान येवप खूब इम्पॉर्टंट. पूण खंयचेय लोक तातूंत भितर सरून फक्त कमर्शियलायज. म्हाका तो एक प्रश्न विचारपाक आशिल्लो की खंयचोय वेवसाय करप हो खूब कठीण आसता. हय बरोबर. आनी जेन्ना हांव तुमच्या हातूंत गेलो फार्मान गेलो किंवा तुमकां कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केलो खुबशे वेळा कॉन्टॅक्ट जायनाशिल्लो. म्हणजे एक खूब पयस रानान रावप, भायल्या जगा पासून कांयसो अलिप्त रावप आनी त्याच बरोबर सामकी अपडेट रावप, काळानुसार अपडेट रावप किंवा जे संपर्काचे माध्यमांक ताकाय अपडेट रावप. ही जी कसरत आसा पळय ती कसरत तुमी कशी केली. आनी म्हाका दुसरें एक विचारपाचें आसा की हे इको टुरिझमान जेंकां आवड आसा ठीक आसा पण येता आसतना खंयची मनाची तयारी तुमकां दवरची पडटली, कितें प्रश्न फेस करचे पडटले? 2 प्रश्न तुमी विचारले. पयलो प्रश्न म्हणजे इतले पयस रावूनय कशें शक्य जाता. खूब डिफिकल्ट जाता कारण आमचे कडेन थंय मोबायल नेटवर्कूच ना. थंय फक्त वायरलेस लँडलायन एक आसा. खंयच्यानूय आसल्यार थंय धांवून येवचें पडटा कोणें कितें मेसेज दिवपाचें. पूण टॅक्नोलॉजीच्या बरोबर आमकां चड सोंपें जालें कारण म्हजो जन्म जो आसा तो मडगांव जाल्ल्या कारणान हांव कंटिन्युअस अपडेट आसता की कितें चल्लां टॅक्नोलॉजीच्या फिल्डान जाचो आमकां वापर करून घेवपाक शकता. म्हणटकच ताका लागून आमी कितें केलें की मडगांव आमचें ऑफीस दवरलां एक आनी तातूंतल्यान सगळीं बुकींग बी जें कितें आसा तें मडगांवूच घेतात आमी आनी थंयच्यान मागीर फोनाचेर फक्त थंय डायरेक्शन्स दिवप जाता. पूण खुबशे बिझनेसूय वता कारण चडशा लोकांक कशें फिल्डान जे कोण मनीस आसा, हांव आसा, म्हजे नॅचरलिस्ट आसा, तांचे कडल्यान डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जाय आसता की सद्या कसलें सायटींग चालू आसा, कसलो पक्षी दिसता सद्या. सो असले प्रश्न विचारून मागीर लोक येतात. म्हणटकच ऑफिसांतल्यान तें हँडल करप डिफिकल्ट जाता आनी तें खूब मोठो प्रश्न जाला आमच्या खातीरूय सद्या की कशें हँडल करप. वाडयतले बिझनेस आमकां चडूय वाडोवपाचें ना पूण तरी अमकी ऑक्युपन्सी जाय पडटा, लोक अमकेच येवचे पडटा जर बिझनेस चालू उरतले जाल्यार. आतां 4 वर्सां जालीं अजून आमी प्रॉफिटान आतां येवपाच्या वाटेर आसा. पेशन्स. दुसरी गोश्ट जी आसा तुमी दुसरो प्रश्न विचारलो की कितें जाय पडटा, कसली मनाची तयारी जाय पडटा. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट पेशन्स. 2008 कॅनपी सुरू केल्लें जे आमचे पयले लॉज जे आसा नेचर लॉज जावं नेचर रिसॉर्ट म्हणया, इको रिसॉर्ट म्हणया, तें नेचर्स नेस्ट तें 2010 सुरू केलें. 2010 ते आतां 2014 जाली. म्हणटकच अजून आमचे खुबशे पेशन्स आसा. ताका लागून जरी कमी बिझनेस आसलें आमकां प्रिंसिपल्स सोडून तें फक्त कॉमर्शियल करपाचें ना म्हणून आमी तें घट धरून. आनी मुख्य कितें सगळी म्हजी टीम आसा तांकां आवड आसा, निसर्गाची आवड आसा, एडवेंचराची आवड आसा, संस्कृताय शिकपाची आवड आसा. ताका लागून बिझनेस चालू उरला. कारण मार्केटींग हाजी थंय नॉलेज कोणा कडेच नाशिल्ली जेन्ना सुरवात केला. फक्त वर्ड ऑफ मावथांतल्यान हे बिझनेस चलताले. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट पेशन्स. फास्ट मनी जो आसा तुमकां जाय जाल्यार यू शूड गो फॉर मास टुरिझम. ह्या टुरिझमान येनाका. तुमकां समज पॅशन आसा, आवड आसा एक समाधान मेळोवपाची कितें वेगळें करून जाल्यार ह्या फिल्डान लोकांनी येवपाक जाय. आमी गोवा म्हटल्या उपरांत भायर एक प्रतिमा आसा की गोवा म्हटल्या काय चलो हे बंदा गोवा का है आनी गोवा के बीच हें अशें उलोवप सुरू जाता. म्हणजे तें एक समीकरण आमचें जुळलें आसा. तेन्ना गोंया भायरच्या लोकांक ह्या टुरिझमा बद्दल किंवा ह्या वाठाराची वळख जाल्या ताचो रिस्पॉन्स कसो आसा एक. आनी आमचे गोंयचे लोक जे आसात जेंच्या कडेन आयज बऱ्या प्रमाणात पयसो आयला, मध्यमवर्गीय आसात, तांचोय ह्या टुरिझमा कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन कसो आसा? आतां पयली गोश्ट लोक अजाप जाता, अरे गोंयान रानां आसा म्हणटा, आमकां दिसलें फक्त बीच आसा म्हणून. पूण खुबशे भायले जे लोक आसात म्हणजे इंडियेच्या भायले तांकां गोंयच्या बद्दल खूब ज्ञान आसा. हें कारण खंयच्याय जाग्यार येवचे पयलीं तो सगळो अभ्यास ते करतात. तें
सोदतात की कितें आसा गोंयान आनी कितें आसा, बीच सोडून आनी कितें आसा, तांकां बरें ज्ञान आसा. आतां भारतान जें आसा बऱ्याच लोकांक हें ज्ञान ना, म्हणून 90 ते 95% लोक जे आसा भारतीय ते फक्त बिचांचेर वतात आनी परत वतात. तर अजून गरज आसा हांकां कळपाची की गोंयान जो सगळो जो सह्याद्रीचो भाग आसा तो राखून दवरिल्लो आसा, सगळ्यो ज्यो आसा वायल्ड लायफ सँक्चुरीज आसा, हाजें अवेरनस जें आसा तें जावपाक जाय. गोवा टुरिजम जावं GTDC म्हणा, गोवा डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम जें आसा तांणी एफर्ट घेवपाची गरज आसा. पूण इतलोच भंय आसा की एफर्ट घेतलो मागीर ते मॉनिटरींग जायना. म्हणटकच अशें कितें म्हणपाकूय भंय दिसता की इंटरलँड टुरिजम प्रमोट करपाक जाय, इंटरलँड टुरिजम प्रमोट करपाक अशें गव्हर्मेंट म्हणटा. पूण एक फावट प्रमोट म्हणजे कितें, तांचो जो समजुपाचो जो हें आसता न्ही तो वेगळोच आसता. तांकां प्रमोट म्हणजे 1000 लोक एका बरोबर हाडून थंय सोडप तशें न्ही तें. त्या परस प्रमोट करनाशिल्लें बरें इंटरलँड टुरिजम जें आसा त्या तरेन तें चलूं न्ही. कारण इंडियन खुबसो क्रावड येतकच गार्बेज जी आसा ती डेव्हलप जावपाक सुरू जाता. आमचे लोकल जे आसा ते खंयच्या जाग्यांनी वतात, वचना जाल्यार बरें अशें दिसता एक फावट पळयतकच. कारण वतात थंय बाटल्यो उडयतात, प्लास्टीक उडयतात, परत हाडनात, सगळें घेवन वतात, प्लेटी व्हरतात, थंय सोऱ्याच्यो बाटल्यो व्हरतात, परत हाडनात. त्या परस तें आसा तशेंच बरें दिसता. लोकल्सांक हो टुरिजम. तुम्ही पयलीं जें म्हटलां की इको टुरिजम हो कन्सेप्ट फक्त कमर्शियल हे न्ही, पयसो मेळोवपा खातीर, तर एक समाजान अवेरनेस निर्माण करता. आनी ती अवेरनेस हळू जातली अशी आमी आशा बाळगुया. पण गोव्यान तुमी तांबडी सुर्ला त्या भागान केलें, गोव्यान अशे खंयचे भाग आसात की जंय आमी इको टुरिजम करूं शकता किंवा थंय ती संदी आसा, आनी त्याच बरोबर आनी खंयचे गजाली ताका पूरक आसा अशें दिसता? सगळ्यात मुख्य गजाल म्हणजे आतां हिंटरलँड टुरिजम प्रमोट करता जाल्यार गोंयान खूब जागे आसा. बिचाचेरूय तशेंच जागे आशिल्ले पयलीं, पूण आतां अनफॉर्च्युनेटली ते सगळे ना जाल्ले आसा. आतां गालजीबाग सारको जागो, मोरजे सारको जागो, खरेंच ते इको टुरिजम प्रमोट करपाक जातालें, पूण कांयच एफर्ट जावना. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान बसून जागो जो आसा मोरजेचो तो राखून दवरिल्लो, ताका म्हणून खंय सपोर्ट मेळ्ळा? टुरिजम डिपार्टमेंट कितलो सपोर्ट मेळ्ळा ताजेर म्हाका कांयच ज्ञान ना. कारण आतां तुमी पळयलें जाल्यार पयर पेपराचेर तुमी वाचलां आसतलें, टर्टल आयलो आनी ताती घालनासतना तो परत गेलो बिचाचेर येवन. म्हणल्यार कितलो डिस्टर्बन्स थंय आसा तो चिंता तुमी. इको टुरिजम फक्त रानांनी जायना, तो बीच सायडीनूय जाता. नेचर राखून दवरलें जाल्यार बीच सायडीनूय जाता, पूण कोऑर्डिनेशन ना. कोऑर्डिनेशनची गरज. आनी सगळ्यात मुख्य म्हणजे हे कन्सेप्ट समजुपी लोक त्या पोझिशनांचेर जाय गव्हर्मेंटान. पण आतां खंयच्या विभागान आमी इको टुरिजम प्रमोट करूं शकता? आतां तुमी म्हाका विचारताले ते खंयचे खंयचे जागे आसा. खोतीगांव सारको जागो आसा, काय बरो आसा, नेत्रावळी सारको जागो आसा. हें सगळें हांव अभयारण्याची नांवां येता. म्हादय अभयारण्य आसा, भगवान महावीर अभयारण्य, ह्या सगळ्या जाग्यांनी हें जावपाक शकता. पूण तेच बरोबर फार्म एग्रीकल्चर टुरिजम जो आसा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इको टुरिजम. हो जावपाक शकता, एग्रीकल्चर टुरिजम जावपाक शकता. हय, बीच सायडीरूय थोडे जागे आसात अजून. गालजीबाग सारखे जागे जे आसा ते अनडिस्टर्ब्ड आसा, थंय इको टुरिजम जावपाक शकता. एक जण आमी वेवसाय करतात, तुमी शहरांतले, तुमकां त्या विभागा बद्दल पॅशन आसली, ताणे प्रामुख्यान जे वेवसाय जाता ते शहरांतल्या भागांतले येवन वेवसाय करतात. तेन्ना एक प्रॅक्टिकल प्रश्न असो जाता की ताजी दृश्टी, ताजो विचार करपाची पद्दत, आनी खुबशे वेळा अशें जाता की स्थानीक लोक जे आसतात तांचे क्लॅशीस जातात. सारकें, बरोबर. तेन्ना ह्या सगळ्या गजाली कडेन कशें पळोवपाचें आनी ती कशी जतनाय घेवपाची? म्हणजे एका बाजूक आपले वेवसाय निर्माण करपाक जाय आनी त्याच बरोबर त्या स्थानीक लोकांक सांबाळून घेवपाक जाय, तांचो विरोध मोडून काडून किंवा सांबाळून. हय, आतां पयली गोश्ट म्हणजे लोकल जो कोण आसा ताका पार्टनरशीप दिवप सामकी इम्पॉर्टंट. आमच्या हितून तशेंच आसा. लोकल जे आसा तांकां फायदो जावप जे आसा ते सामकें इम्पॉर्टंट. पूण ती पार्टनरशीप बाकीच्या वेवसायान एक बळकवप जाता आनी म्हणून एक चीड निर्माण जाता सगळ्याच. अशें न्ही की इको टुरिजमाच्या नांवान हें जायना गोंयान, हें जाल्लें आसा. इको टुरिजमाच्या नांवानूय इको टुरिजम करनात, पूण बळकावपाच्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा गोंयान. ना अशें तुमी अशें म्हणनाका की थंय जायना म्हणून, हें जाल्लें आसा. पूण लोकल्सांक पार्टनर करप सामकें इम्पॉर्टंट. आमी त्या स्टेजीर अजून पावना, पूण फ्युचरान आमकां पावपाक जाय त्या स्टेजीचेर. प्रॉफिट्स फक्त आमीच खायना, प्रॉफिट जे आसा ते जे आमचे एम्प्लॉईज आसा, जे थंयचे लोकल्स आसा, तांकां प्रॉफिट्स दिवपाक जाय. पूण गोंयान कसो मायंडसेट न्ही आतां बदलला. प्रॉफिट्स म्हणजे डायरेक्ट प्रॉफिट्स दिवपाक लागले लोक, व्हडले गडगडी घर बांदतले आनी कितें करतले, जंय त्या एरियेचें जें आसा सुंदरसाण आसा ती ना जातली. आमचो असो विचार आसा की त्या परस आमीच एक NGO काडप, जावं ट्रस्ट
उबारप जातून तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज दिवपाचें काम चालू उरतलें. म्हणजे एक NGO काडलो जाल्यार आमचो जो एक पर्सेंटेज आसा, एक 10% जावं 5% जो प्रॉफीट आसा तें त्या NGOन डायवर्ट केलें जाल्यार रिसर्च प्रोजेक्ट्स, वायल्ड लायफा खातीर कन्जर्वेशन प्रोजेक्ट जे आसा ते फंड करपाक जातले. लोकल्सां खातीर एम्पावरमेंटा खातीर आतां सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा ते तांकां आमी ऑफकोर्स फोक डान्स करपाची ऑपॉर्च्युनिटी दितात. जावं कोणी बांबूचें काम करता तांचे प्रोडक्ट जे आसा ते आमच्या हॉटेलाचेर सेल करपाचें काम करतात. पूण तांचो एम्पावरमेंट आनिकूय जावप गरजेचो आसा. जर अशी ऑर्गनायजेशन आसा जाल्यार तांचे बरोबर काम करप. सो ह्या स्टेजीचेर आमकां पावपाक जाय. जरी डायरेक्ट तांकां लोकांक पयशे मेळना जाले तरी तांचो एम्पावरमेंट थ्रू दीज ऑर्गनायजेशन जाता. कारण प्रत्येक जाग्यार जशें वता न्ही तशें मायंडसेट आसा तो लोकांचो वेगवेगळो आसा. त्या भागांत कितें जालां आतां एटलिस्ट मायनींग आशिल्ल्या कारणान लोकांक फास्ट मनी मेळप बरोबर सुरू जाल्लें. तें आतां ना जालां. सो एक्सपेक्टेशन तशेंच आसा अजूनय की आमकां कितें वेवसाय फास्ट जप्प करून पयशे मेळटले. आनी पयशा कडेन पळोवपाचो एटिट्यूड आसा तो बदलला. खुबशे लोक अजून बरे आसा हॉस्पिटॅलिटीच्या दृश्टीन. खूब सामके मनां सामकी साफ थंय लोकांची. पूण कांय लोक जे आसा इन्फ्लुएन्शियल लोक आसा ते तांच्या मनान वेगळे विचार घालता. सो ताका लागून गोंयान खूब चॅलेंजींग इको ट्युरिजमाक. कितलो तेंप उरतलें म्हाका खबर ना. सँक्चुरीज आशिल्ल्या कारणान तरी उरतले अशें म्हणपाक. आनी म्हाका दिसता की फक्त इको टुरिजम तुमी तुमच्या त्या फाटल्यान विचार आसा. पण एक असो एक हें जाता की एखादी गजाल खूब खूब जाल्या उपरांत ताचो एक ग्राफ देंवपाक लागता, जो गोंयान टुरिजमाच्या बाबतीन खरशी जावपाची शक्यता आसा. कारण जे कोस्टल एरिया आसात तेय ते लोकूय त्या सगळ्या गजालीक कंटाळलेले आसात किंवा वैतागलेले आसात. तेन्ना हो एक कल येणाऱ्या काही शतकांत असो वाडूं शकता की ते थंय कमी जावन तो एक स्ट्रेस किंवा तो भार कमी जावन ह्या गजाली कडेन लोक वळटले. टुरिस्ट आनी वेवसायीक. टुरिस्ट आनी वेवसायीक डेफिनेटली वळटले. आनी पूण ताका लागून गव्हर्मेंटान मॉनिटरींग करपाची खूब गरज आसा. जी ते कितले इंट्रस्टेड आसा खबर ना. कारण त्या तरेचे लोक जाय हांवें तुमकां सांगले ते. फक्त पयशांच्या दृश्टीन विचार करपी लोक नाका थंय. बरोबर. तुमी जे गजाली सांगता ते कदाचित आज खूब आदर्श किंवा आयडियलिस्टीक दिसत, पण तुम्ही स्वतःहून सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ते गजाली प्रॅक्टीस करतात आणि ते इम्प्लिमेंट करतात. आणि म्हाका दिसता तुमचेच एक तरुण मनीस जर इतले करूं शकता जाल्यार तुमचे आदर्श घेवन बाकीचे भुरगे ह्या क्षेत्रांत उतरतले अशी आशा व्यक्त करूया. सर तुमी हांगा आयले आणि ह्या विशयी वेगळ्या गजाली विशयी मनमुराद उलयले त्या बद्दल प्रुडंटच्या वतीन तुमचे आभार. थँक्यू. हे आशिल्ले पंकज लाट. करियर इन इको टुरिजम ह्या विशीं तांणी मार्गदर्शन केलें. तुमकांय वेगळे मनीस सुचोवपाचे आसत जाल्यार मुजरत आमकां ईमेल करात. पळयत रावात प्रुडंट.